सो मॉर्निंग आमकां 6:41 एक कॉल येयलें की तें मडगांव काणकोण मार्केटा चावडी हांगा एक बिल्डिंगे उजर फ्लॅटा उजो लागलो. इमिडियटली आमी टर्न आवट केलो आनी 10-12 मिनटां आमी पावले हांगा. पावते पयलीं आमी थर्ड फ्लोराचेर उजो लागलो. इमिडियटली आमचे एक्शना येयले आनी फायर कंट्रोलां हाडलो. सो आनी उजो पालयलो. कितें लॉस जाला? सो एज पर ओनर आसा जिनेद्रो फेर्नांडीस तेणी सांगलां की तें गोल्ड आसलेलें तें मेल्ट जालें म्हणून. स्टील तेणी आमकां सारके डिटेल्स कांयच सांगलें ना तेजे बद्दल. सो लॉस आसलें तेका खूब. एक रूम तेजो कॉलर फूल हें जाला डॅमेज जाला. चावडी काणकोण हांगा सुभाष कॉम्प्लेक्स ह्याच्या एका फ्लॅटाक उजो लागलो. सकाळ फुडें 6 वरांचेर तेजी फॅमिली जेन्ना न्हिदलेली तेणी नोटीस केलें घराक उजो लागलो म्हणून. आनी तेणी प्रसंगावधान पळोवन घरांतल्यान भायर सरली तशें आजूबाजूच्या सगळ्या फ्लॅटांतली लोकां भायर काडलीं. फायर ब्रिगेडी आपयली आनी फायर ब्रिगेडी सुमार 2 ते 2.5 तास लागले हो उजो पालोवपाक. ह्या उज्या भितर ताचे घरांतलें सामान, गोल्ड, फर्निचर, कपडे हें डॅमेज जाल्लें आसा. हो उजो कुलर फुटोन लागलो असो ताच्या फॅमिलीचो प्राथमीक अंदाज आसा. IDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बाबेश पोरकर.